नमस्कार. अंतरिक्ष आप आप एंड अवेच्या ह्या मकर संक्रांती स्पेशल एपिसोडात तुमकां सगळ्यांक येवकार. 14 किंवा 15 जानेवारी प्रत्येक वर्सा आमी मकर संक्रांत भारतभर मनयतात आणि आमी म्हणटात की पळय हें एक फेस्टिवल आसा जे उरिल्ले फेस्टिवलां भशेन चवथ आनी उरिल्ले दिवाळी केन्नाय फिक्स डेटीर येनात, पण हे सदां 14-15 तारखेक येता. कितले करेक्ट आसा, कितले एक्युरेट आसा, पण डू यू नो की एक्चुअली आमी जे मकर संक्रांत सेलिब्रेट करतात, सेलिब्रेशन ओके आसा पण टायमींग टोटली रॉंग आसा. आमी एक व्हडलीशी मिस्टेक करतात. आमी मकर संक्रांत 14 किंवा 15 जानेवारीक जेन्ना सेलिब्रेट करतात. मकर संक्रांत कितें? सायंटिफिकली, एस्ट्रोनॉमिकली आनी मॅथमॅटिकली ती कशी कॅल्क्युलेट करतात. आणि नॉट ओन्ली इन इंडिया, तुमकां अजाप जातलें की ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल सेलिब्रेट मकर संक्रांत. पण संक्रांत हे नांवान सेलिब्रेट करनात. ऑफकोर्स विंगड विंगड रुपान ती सेलिब्रेट करतात. आयच्या ह्या एपिसोडात आमी मकर संक्रांती बद्दल थोडेशें शिकून घेवया. प्रत्येक पुरातन संस्कृती सुर्याक देवाच्या रुपान पुजला. ताचें महत्व आमच्या जिवनांत कितलें आसा तें एव्हरी सिव्हिलायझेशनान अंडरस्टँड केलां. आणि म्हणूनच हे सेलिब्रेशन मकर संक्रांती किंवा ताका उत्तरायणूय म्हणटात, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली सेलिब्रेट करतात सुर्याक थँक्यू म्हणपा खातीर, आमच्या जिवनांत प्रकाश आणि सुख जो दिता ताका ताजे आभार मानपा खातीर. मकर मकर म्हणजे एक कॉन्स्टलेशन हांगा आसा, कॅप्रिकॉर्न ताका म्हणटात इंग्लिशेन. आणि संक्रांत म्हणजे कितें? संक्रांत म्हणजे संक्रमण, एंटर करप. संक्रमण म्हणजे प्रवेश करप. कितें जाता? सूर्य जेन्ना आमच्या पृथ्वी भोवती असो फिरता तेन्ना प्रत्येक म्हयन्यात तो एका नव्या राशीत प्रवेश करता. हे राशी प्रवेशाक आमी संक्रमण किंवा संक्रांत अशें म्हणटात. वर्सभर सूर्याच्यो अश्यो 12 राशींतल्यान जेन्ना सूर्य सबंद मार्गार असो ट्रॅव्हल करता 12 संक्रांती जातात. पण आमी फक्त एक पहिली वर्साची मकर संक्रांत ही एकूच सेलिब्रेट करतात. आमची जेन्ना आमी पृथ्वीक कन्सिडर करतात तेन्ना एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आसा ताका. आमच्या पृथ्वीचेर मार्किंग्स असतात, इमॅजिनरी लायन्स. तुम्ही सगळ्या जॉग्राफीन शिकल्यात. मदीं ताका इक्वेटर म्हणटात आणि वयर वयर ताका एक लायन आसा आणि सकयल एक लायन आसा. तांकां आमी म्हणटात ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आणि ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न. 23 डिग्रीचेर ही लायन्स असतात. 23.5 डिग्रीचेर ह्यो 2 लायन्स असतात. ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर, ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्न. ह्याका कॅन्सर आणि कॅप्रिकॉर्न कित्याक म्हणटात? विचार केला केन्नाय? ताका एक सायंटिफीक मिनींग आसा, एक एस्ट्रोनॉमिकल मिनींग आसा. जाता कितें? जेन्ना सूर्य पृथ्वी आमच्या सुर्या भोवती फिरता, बिकॉज द एक्सिस इज टिल्टेड, तेन्ना फूल पोर्शन आमच्या पृथ्वीचो सदां एक सायड सुर्या फुडें नासता. विंगड विंगड भाग सुर्या फुडें असतात. हे मुवमेंटा खातीर, बिकॉज ऑफ दीस अनइवन मुवमेंट अँड ऑफ द एंगल ऑफ द अर्थ, सदां उठून एकाच सायडीन एकाच पॉयंटाचेर सूर्य दिश्टी पडना. सूर्य चडसो 6 म्हयने असो वयर दिश्टी पडटा, ताका उत्तरायण म्हणटात. आणि 6 म्हयने सकयल दिश्टी पडटा ताका दक्षिणायण म्हणटात. सो 6 months द सन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फियर आणि 6 months द सन एपियर्स इन द सदर्न हेमिस्फियर. आणि जेन्ना सूर्य आमच्या सदर्न हेमिस्फियरान असता तेन्ना तो मॅक्झिमम ज्या पॉयंटार सकयल वता, हांगा क्लियर डायग्रामान दिसता, असो सन आमचो मूव जाता. असो जेन्ना सन मूव जाता तेन्ना लोवस्ट पॉयंट, हे लोवस्ट पॉयंटाचेर जेन्ना सूर्य पावता तेन्ना तो ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्नाचेर सारको स्ट्रेट शायन जाता. आणि तो इतलो सकयल जेन्ना पावता आनी ताजे सकयल केन्नाय पावपाक शकना. जर पावलो जाल्यार शेणटलो. हांगा लास्ट पॉयंटाचेर जेन्ना पावता तेन्ना सूर्य एक्झॅक्टली ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्नाच्या वयर स्ट्रेट शायन जाता. आणि त्या दिसाकूच आमी म्हणटात उत्तरायण किंवा मकर संक्रांत. सूर्य तेन्ना कितें जाता? कॅप्रिकॉर्न म्हणजे आकाशांत हांगा मकर राशी आसा, ट्रॉपिक ऑफ कॅप्रिकॉर्नाच्या फुडें त्या राशीन भितर सूर्य दिश्टी पडपाक लागता. आणि त्या दीस 22 डिसेंबर हे दिसा अशें जाता की सूर्य सगळ्यान लोवेस्ट पॉयंटार पावता. 3 दीस सूर्य थंयच्यान हालना. आणि हाका हे आमी घडणुकेक म्हणटात विंटर सॉलिस्टिस. सॉलिस्टिस म्हणजे कितें? सॉल म्हणजे सूर्य, स्टिस म्हणजे रावप. सूर्य 3 दीस एका जाग्यार रावता आणि मागीर तो उलटी गती सुरू करता आणि नॉर्दर्न हेमिस्फियरान परत येवपाक सुरवात करता. सो हेच फेस्टिवल उत्तरेक सूर्याची वाटचाल हाका उत्तरायण अशें आमी मानतात. Another very interesting phenomenon that occurs around December 25th, or the winter solstice. From the summer solstice to the winter solstice, the days become shorter and colder. And from the perspective of the northern hemisphere, the sun appears to move south and get smaller and more scarce. The shortening of the days and the expiration of the crops when approaching the winter solstice symbolized the process of death to the ancients. It was the death of the sun.
and by December 22nd, the sun's demise was fully realized. For the sun, having moved south continually for 6 months, makes it to its lowest point in the sky. Here a curious thing occurs. The sun stops moving south, at least perceivably, for 3 days. And during this 3-day pause, the sun resides in the vicinity of the Southern Cross, or Crux, constellation. And after this time, on December 25th, the sun moves 1 degree, this time north, foreshadowing longer days, warmth, and spring. आता एक मिस्टेक आसा, एक व्हेरी फनी मिस्टेक अशी म्हणल्या आता आमच्या उत्तरायणाची. जाता कितें, आमी सगळे व्हडा दबाज्यान 14 जानेवारीक किंवा 15 जानेवारीक मकर संक्रांत मनयतात. पण इश्टानो, ही डेट टोटली रॉंग आसा. आमी मकर संक्रांत रॉंग टायमार मनयतात. सूर्य 14 जानेवारीक मकर राशीत प्रवेश करना, तो 22 डिसेंबराक ताणें ऑलरेडी प्रवेश केल्लो आसता. तर आमी हें कशें अशें कित्याक मनयतात, हें रॉंग सेलिब्रेशन कित्याक करतात? ताका एक रिजन आसा, 2 रिजन आसात. पयलो रिजन म्हणजे आमी इंडियेंत आमचे एन्शंट जे कॅल्क्युलेशन्स आसा, सद्या जे आतां इंडियेंत आमी पंचांग बी करतात, ते सगळे जे ज्योतिश आसात ते निरायण म्हणून एक सिस्टम यूज करतात, निरायण सिस्टम म्हणटात. ते सिस्टमान जेन्ना कॅल्क्युलेट करतात तेन्ना 23 डिग्री आणि 23 दिसाची एरर येता, मिस्टेक येता. जे फेस्टिवल्स आसा ते 23 डिग्रीचो तांकां गॅप पडटा. सो एक्चुअली 22 डिसेंबराक जे ऑलरेडी जालां उत्तरायण, ते आमी 23 डेज उपरांत 14 जानेवारीक एक्चुअली मनयतात. पूण ही मिस्टेक एक्चुअली करेक्शन करपाक आमी शकतात. वेदीक एस्ट्रॉनॉमी जेन्ना 2,500-3,000 हजार वर्सां पयलीं वेदांत भितर बरयल्ले आमच्या ऋषींनी, तेन्ना तांणी एक सिस्टम केली, ताका शयन सिस्टम म्हणटात. ते शयन सिस्टमान जर कॅल्क्युलेशन केलें आमी आकाशाचे गतीचें, जाल्यार एक्चुअली मकर संक्रांत 22 तारखेकूच पडटली. पण आमी अनफॉर्च्युनेटली कित्याक म्हाका खबर ना, मकर संक्रांतीची डेट 22 डिसेंबर सोडून आमी 14 जानेवारीक अशें मनयतात. एक्चुअली इट्स अ मिस्टेक आमी जे करतात ते. आनीक रिजन आसा प्रेसेशन. तुमकां खबर आसा रोटेशन पृथ्वीचें, रिव्हॉल्युशन सना भोवती. पण पृथ्वी अनेक मुवमेंट करता. जसो भोवरो फिरता तशें पृथ्वीचो एक्सिस हांगा पळयल्यार तुमकां कळटा, नॉर्थ पोलूय बी असो टर्न करता, असो टर्न करता. सो हे टर्ना खातीर सूर्य एका जाग्यार कॉन्स्टंट उरना, सूर्य शिफ्ट जायत आसा. मे बी अशें जाल्लें हजारांनी वर्सां पयलीं केन्ना तरी 14 जानेवारीक सूर्य मकर राशीत दिसतालो, पण आतां तो दिसना. आतां सूर्य मकर राशीत 22 डिसेंबराक दिसता. जर तुमकां मकर संक्रांत सेलिब्रेट करपाची आसा, उत्तरायण सेलिब्रेट करपाची आसा, हळदी कुकूम करपाचो आसा, जाल्यार एक्चुअली करेक्टली सायंटिफिकली तुमी तो 22 डिसेंबराकूच करपाक जाय, बिकॉज उत्तरायणाचो तोच दीस आसा, नॉट 14 जानेवारी. आमी मकर संक्रांत हे फेस्टिवल कित्याक मनयतात? हे फेस्टिवल नोट करात, फक्त नॉर्दर्न हेमिस्फियराचे लोक मनयतात, सदर्न हेमिस्फियराचे लोक मनयनात. हे सायडीन ताका एक विशिश्ट अर्थ आसा. सूर्य आमकां जीवन देणारो. जेन्ना सूर्य सावथाक वता, दक्षिणायण जाता, तेन्ना सगळी थंडी जाता, आमची पिकां जायनात, क्रॉप्स जायनात, आयस पडटा, बर्फ पडटा. युरोपांत तर सामकी थंडी आसता, कांयच एग्रीकल्चर जायना, आनी तेन्ना बॅड पिरियड पृथ्वीचो अशें आमी मानतात. पूण जेन्ना सूर्य उत्तर दिशेत वाटचाल करपाक लागता तेन्ना सगळें बरें आमच्या जिवनांत येता. पावसाळ येता, फुलां येतात, वसंत ऋतू येता, फळां येतात आनी एग्रीकल्चर सुरू जाता. सो एव्हरीवेर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धी भरता सूर्याच्या आगमनान. सो त्या खातीर ही वर्साची एकूच संक्रांत मकर संक्रांत, ज्या दिसा सूर्य सकल वचपाचें बंद करून, स्टॉप करून फिरता आनी परत नॉर्दर्न हेमिस्फियरान येवपाक सुरवात करता. त्याच खातीर हे पुराय नॉर्दर्न हेमिस्फियरान आमी मकर संक्रांत व्हडा दबाज्यान मनयतात. हे रिजन आसा की आमी बाकीच्यो संक्रांत 11 मनयनात, फक्त मकर संक्रांत ही मनयतात. पुरातन काळांतूय लोक मानताले की तीळ आनी गोड हाजे पदार्थ खावप. हे कित्याक? ताका एक सायंटिफीक मिनींग आसा. तीळ आनी गोड आमच्या शरिरांत उष्णता निर्माण करता आनी हो सिजन जेन्ना चेंज जाता फ्रॉम विंटर टू समर, तेन्ना आंगाक आमचे रोग प्रतिकार शक्ती आनी आमचे एक एनर्जी मेळटा हे तीळ खाऊन. पण आमी जे आतां गोंयांत फॉलो करतात कस्टम आनी ऑल ओवर, हे साखरेचे आमी तिळगूळ वाडटात, तातूंत काय एक्चुअली म्हाका सांगपाक जाय की अर्थ ना. तातूंत फक्त तुमची साखर वाडटली आनी डायबिटीस वाडटले. खरें जर तुमकां हेल्थ मकर संक्रांतीक सुदारपाक जाय जाल्यार तीळ आनी गुळाचे कितले प्रकार असतात. तिळगूळ आसा, लाडू आसात, चिकी आसात, हे तुमी खायात आनी तुमचे जे आयुष्य आसा, आरोग्य आसा तें वर्धन जाता. तीळ आनी गूळ हे 2 खाऊन हे पिरियडान. ऑल ओव्हर इंडिया ही मकर संक्रांत खूप आवडीन, श्रद्धेन आनी आनंदान मनयतात.
दक्षिण भारतात सगळेकडे मनयतात, खास सेलिब्रेशन स्पेशल तामिळनाडूत जाता. हाका पोंगल अशें म्हणटात. नवे भात देवाक अर्पण करून ताजी एक मडक्यान भितर खिचडी शिजोवन ती उगड्यार सुर्याच्या वताश सकल शिजयतात. एक उसाचो माटोव घालतात आणि लोक सेलिब्रेट करतात पोंगल. पोंगल हे शब्दाचो अर्थ आसा खिचडी नवे शिताची. आणि गोंयांत जश्यो आमच्यो धिरयो जातात, बुल फायट्स, हे भरपूर बुल फायट्स त्या वेळा तामिळनाडून पोंगलाच्या निमित्तान जायत असतात. आसामात हो फेस्टिवल आमचो मकर संक्रांतीचो सामको स्पेशल. हाका बिहू म्हणटात. 4 दीस व्हडा दबाज्यान आसामात पुराय कडेन हो मनयतात. स्पेशालिटी म्हणजे तरेतरेचे पक्वान करतात बिहू खातीर आणि स्पेशल तांची जी एक डान्स असता, बिहू डान्स म्हणटात, तो डान्स सगळे जाण करतात आणि ऑल ओव्हर आसाम स्टेट फेस्टिवल अशा रुपांत हो बिहू उत्सव मनयतात.